असलो भावार्थ आमच्या लागीं आसा वय. जायते फावटी आमी संवसारी वस्तू विशीं काळजी करता. वय आमकां संवसारी वस्तू जाय, आमकां दुडू जाय, आमकां भांगर जाय, भाटां बेसां जाय, घर जाय, दुबावच ना. पूण सगळें आमचें ध्यान मन चीत आमी ताचेरूच दवरलें जाल्यार आमी संवसारी मनशां जाता. आमी संवसारान जियेता पूण आमी संवसाराची न्हय, आमी जेजूची. आनी आमकां देख सांत बार्नाबास वो सायप्रस देशांत जल्मल्लो जुदेव, पूण जेन्ना तो क्रिस्तांव जालो ताचे लागीं एक शेत आसलें, तें ताणें विकलें आनी जे दुडू ताका मेळ्ळे ते ताणें हाडून आपोस्तालांक दिले. आनी उपरांत तो पावलू बरोबर जेजूची बरी खबर जुदेव न्हय आसल्या लोकां मदें पसरूंक लागलो आनी ताका आपणाचो जीव दिवचो पडलो. जेजू खातीर घडये आमकां मारतीर मरपाचें भाग मेळचें ना. पूण जेन्ना आमी जेजूची शिकवण दिसाच्या दिसा पाळटना तें जिवीत खरेंच मारतीराचें जिवीत. कित्याक जेजूची शिकवण पाळप सोंपें न्हय. आयकूंक बरें लागता, वाचूंकय बरें लागता जायत, पूण तें पाळूंक भोव कठीण. म्हणटच जेजूची शिकवण आमी आमच्या जिवितांत पुर्ती आपणावंक